नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. सत्तरी सद्या वेगवेगळ्या कारणां लागून गाजता. सत्तरीचें राजकारण गाजताच, पूण सत्तरीचें एकूण रान गाजता, वाघ गाजतात, सत्तरीचें सगळें गाजता. आनी ह्या विशयाचेर एक बरी चर्चा करूंक आमचे मदीं आसात रमेश गांवस. रमेश गांवस तुमकां हांव आमच्या स्टुडियोन येवकार दिता. आनी रमेश गांवसाक सगळे वळखतात एक पर्यावरण प्रेमी, उदका संदर्भात जागृताय करपी, एक खडेगांत वावुरपी. आनी आज तर सत्तरीच्या भागांचेर बारीक नदर दवरून आशिल्लो एक खड गोंयचो राखणदार म्हूण तुजे कडेन हांव ही चर्चा करूंक सोदतां. रमेश बाब, सांगात आतां पळय, 10 वर्स जालीं 5 वाघांक मारून उडयले. 5 वाघांक मारून उडयतकीर सत्तरीचे राजकारणी म्हणटात सत्तरीन भितर रानान भितर आमचे वाघ ना म्हूण. ते खंय अशे भोंवडेर येतात. गोंयान पळय तशे ट्युरिस्ट येतात, विजिटींग वाघ. सो 5 जाणां मारून उडयले. ताज्या नंतर आतां थंय बोर्ड लायला, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स नॉट अलावड. म्हणजे जणू काय रान खातें हें सत्तरीचें दुस्मान. आतां इतले वर्स सत्तरी रानांतले लोक, सत्तरीन भितर रान आसा आनी रानान सत्तरी आसा अशें आमी गृहीत धरतात. थंय अचकीत अशे बोर्ड लागतात. ताजे नंतर सत्तरीच्या रानाक लागता उजो. म्हणजे आनी आतां तर ते म्हणटात की आमी थंय टायगर सँक्च्युरी जावपाक दिवचे नात. काल सीएमान स्टेटमेंट केला की ना, टायगर सँक्च्युरी करपाक जे पळय निकश आहात ते गोंयाक लागूच जायना. आतां हें जें पळय कितें चल्लां हाजे पळय तुजें हें सगळें आयकतय तुज्या मनान कितें तरंग आयले? ह्याच्या पयलीं पासूनच म्हाज्या तकलेन येयलें की ज्या वेळाचेर सत्तरींतले राजकारणी ज्या वेळाचेर सत्तरीचे इको सेन्सिटीव झोन नाका म्हणपाक लागले आनी इको सेन्सिटीव झोन नाका म्हणपाक लागल्या नंतर टायगर नाका हें म्हणपाक साहजिकच आसा. बरोबर. एक्चुअली आतां टायगर नाका म्हणटात हेचो निकश कितें? बरोबर. पयलीं तो निकश ठरोवपाक जाय. दुसरी गजाल अशी की सत्तरी सारकेलो तालुको जो आसा तो तालुको जवळ जवळ 492 स्क्वेअर किलोमिटराचो तालुको. हय. आणि त्या इतर 208 स्क्वेअर किलोमिटरचा म्हादय वायल्ड सँक्च्युरी आसा. बरोबर. आता ह्या इतके मोठो जो एरिया आसा, फॉरेस्ट आसा भितर, त्याच्या नंतर एदी मोठी भौगोलिक क्षेत्रफळ आसा. म्हाका प्रश्न पडटा तो असो की आत्ताच 2023च्या आसपास ही ओरड कित्याक जातात वाघाच्या विरोधातली? कितल्यो पिढयो, म्हणजे आता उदाहरणार्थ धनगरांच्यो कितल्यो पिढयो दोंगरांचेर गेल्यो, त्या दोंगराचेर तेंच्यांनी बोकड्यो पोसल्यो, सगळे पोसले, पण तरी आसतना केन्ना तांकां वाघाच्या विरोधी असो आवाज काडलेलो आमी आयकलो ना. आमचो रमेश बाबू बरो प्रश्न. तुवें आज एक बरो हें केला की सदांच आमचे लोक किंवा भारतांतले लोक किंवा गोंयचे लोक हे वाघ आनी मनीस हे सदांच एक आपापलो धर्म पाळून रावताले. सामकें. रानां आसतालीं, रानान लोक रावताले, तांकां केन्नाच रानांचे कायद्याचे आडखळ येनाशिल्ले. हे आतांच आमी फाटल्या एक 10-20 वर्स जालीं हें कित्याक तांकां रानां नाकात? हय, रानाय नाका, रानांतले वाघूय नाका, अशा पद्दतीन एकूण सगळी मांडणी केली आसा. ही राजकारणाच्या सोयीची मांडणी. हे खंयच्याच त्याच्या फाटल्यान लॉजीक ना. बरोबर. हे समजून घेवपाक जाय. आतां मुद्दो असो आसा, खूब जाण म्हाका सांगतात गोवा इल्लोसो आसा मरे, तेका आनी मागीर ते टायगर रिजर्व आनी हे बी ते कित्याक जाय? म्हाजें म्हणणें अशें की गोवा इल्लोसो आसा म्हणून मायनवाल्यांनी 1 किलोमिटर बफर झोन करून घेतलो. एक्झॅक्टली. जाल्यार एक्झॅक्टली. आतां म्हाजो फुडलो प्रश्न असो आसा की एकूण गोंयच्या भितर मायनीची क्षेत्रफळ जें आसा तें 6% आसा. म्हणजे 3702 स्क्वेअर किलोमिटरच्या पैकी 186 स्क्वेअर किलोमिटर मायनींग बेल्ट आसा. आता इल्ल्याशा गोंयान 186 स्क्वेअर किलोमिटरची मायनींग एरिया जी कंप्लीट सगळें उध्वस्त करून उडयता, इतकी कित्याक जाय? सारकें. गुड वॅलीड पॉयंट. कित्याक जाय? हेचेर विचार कोण करता? बरोबर. आनी ते दुसरें म्हत्वाचें अशें की ज्याच्या भितर तुमचें जंगल वयता, पाणी वयता, जंगलातली वायल्ड लायफ हॅबिटाट चल्ले, माणसाचेर परिणाम जाता. इतलेंच न्हय तर थंयच्यान पळय तो गाळ येता तो आमचे न्हंयो आनी समुद्र सुद्दां आमकां सिल्टेशन प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सिल्टेशन जाता. आनी म्हादय सारकेली न्हंय आसा थंयसर. एक्झॅक्टली. त्यामुळे हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो एकदां तुमी वाघ नाकारलो की मागीर हे सगळे आपत्ती. म्हाका एक सांगात, हो प्रश्न तुमी आतां बरो एक प्रश्न केलो की इतलीं वर्सां मनीस आनी रानां, मनीस आनी रानवटी जनावरां ही सारकी एकमेकाच्या धर्मान एकमेकाक बऱ्या तरेन रावतालीं. आजच हो प्रश्न कित्याक जालो अशें तुवें प्रश्न केलो. हो कित्याक खातीर? मायनींग इज ए इशू. मागीर एक मायनींग काय लोकांक जमनीचो आतां सोर्स जाला. राजकारण्याक त्यो जमनी कशे तरी करून बुड्डून खावपाच्यो आसात. नाही राजकारण्यांक त्यो खावपाच्यो आसातच, पण त्याच बरोबर त्यो जमनी खाण्याच्या पेक्षा
मायनी सुरू करणे हे जास्त फायदेशीर. धनदायक, बरोबर. लाभदायक आसा. म्हणजे आतां हांव एक म्हणजे कवितेचे पयली 2 वळी, हय. दिवस सुगीचे सुरू जाहले, मायनी सुरू जाल्यो म्हटल्यार हय. ते दिवस सुगीचे सुरू जाले. आता वरबड करूया आता दिसपट्टी. ह्या प्रकारा खातीरच हय. आता हे सगळे घडयले वयता. आनी बरोबर. ते घडोवपाचें कारणां म्हणजे फक्त राजकारणाचें आनी त्याच्या फाटल्यान लोक आसा. बरोबर. एक वायट गजाल अशी दिसता हय. की तुमचें अस्तित्व, लोकांचें अस्तित्व, वागाचें अस्तित्व सोंपल्यान तर लोकांच्या अस्तित्वाचेर घालो येतलो. एक्झॅक्टली. सारकें. हे खरें. कारण जे जनावरांच्या वाट्याक येता ते माणसाच्या वाट्याक येता. एक्झॅक्टली. असो दिसता म्हाका म्हाका. एक सांगतो, तो त्या प्रश्नाचेर हांव घेतलोच. हो जो पळय मानव आनीक हिंस्र पशू हांचो संघर्श, हो इशू ह्या प्रश्नाचेर आमी येवयात. पूण ताजे पयलीं म्हाका जाय तें अशें की लोक थंयचे कोण काय उलयनात. हें कितें? काय लोकांकय वाग नाका, लोकांकय रानां नाकात. पळय काही जाणांक जाय आसतलें. हय. आणि बरेचशे लोक आज हांव बऱ्याच गजालीचेर सांगता की आज लोक उरोवंक ना. हय. आज जाल्यार वोटर्स. आं. हे वोटर्स जे आसा नागरीक उरूना, तो जाला मतदार. तो मतदार जाला. नागरीक ना, हय. तो मतदार जाला. आणि मतदार जाला म्हटल्या बरोबर जे कोण राजकारणी आसात त्याच्या फाटल्यान नाचणें हो तेंचो एक सगळ्यात म्हत्वाचो कार्यभाग जावन पडलेलो आसा. आणि म्हणून बहुसंख्य मतदार जाले असल्या कारणा खातीर नागरीक उरोवंक ना, लोक उरोवंक ना. त्यामुळे आपल्या जागेचें म्हत्व आणि महात्म्य. तुमी सांगतले आज ह्या आमच्या कार्यावळीन कांय 70तले कार्यकर्ते येवचे, 70 बद्दल तांकां आपुलकी आसा, पोटतिडक आसा, कळवळ आहा, हे लोक येवचे अशें हांवें प्रयत्न केले. ना रे बाबा, आमकां राजकारण्याचो राग नाका. सो हांवें तांकां म्हणलें, मागीर तुमी जे पळय कितें मतदार जाल्यात, तुमकां राजकारणा कडेन वचून नोकऱ्यो मागपाच्यो, राजकारणा कडेन वचून तुमकां कळ्ळें तुका लाभ मागपाचे. आनी जेन्ना ते लाभ मेळटा म्हणून तुमी उलयनात, असो अर्थ जालो ना. ते स्वाभावीक आसा ना. हय. प्रश्न असो आसा, जो राजकारणी थंय आसा तो, हय. म्हणजे आतां अनेक राजकारणी ताका वचकून आसात. हय. कळ्ळें आमचे गोंयचे. हय. त्यामुळे लोक तरी आतां ज्या वेळार हांव म्हणटा की आमी वोटर्स आसात, हय. वोटर्स सुद्दां ताका वचकून आसात न्हय. बरोबर. आनी 70 ही आजुनूय मोकासो आसा. बरोबर. तुमकां थंयसर रावपाक जाय काय नाका. रावपाक जर जाय जाल्यार राजकारण्याच्या समोर तो जो राजकारणी आसा थंयसर, हय. ताका वचकूनच रावचें पडटलें. ताका बरें मागून रावप. तर बरें स्वाभावीक आसा ना. बरोबर. आणि एक माणसाची ताकद किंवा समूहाची ताकद राजकीय सत्तेच्या फुडें कांय सांडपण चलना. Exactly, exactly. त्यामुळे हे सगळे ना प्रकरण पूण एक सांगा म्हाका, आतां हें जें पळय कितें हो जो संघर्श पळय जातलो की तुवें म्हणलें तशें की एक पिरामीड आसता. पिरामीड वयर आसता वाघ, पिरामीड, हय. फूड पिरामीड वाघ आसता, ताजे नंतर एक मनीस आसता आनी भोंवतणी जनावरां आसतात. सामकें. म्हणजे वाघ ना जाल्यार मनीसय ना जातलो, अशे तरेचे एक आमचे सायंटिस्ट आमकां सांगतात. सगळे जगभर तो मान्य जाल्लो. मान्य. सो अशे वेळार आमी वाघ जाय. आतां हांव तुमकां एक डेविल्स एडवोकेट म्हणून प्रश्न करता, तुमकां मनीस जाय काय वाघ जाय? हो जर तुका प्रश्न केलो न्ही जाल्यार तूं कितें जाप दितलो? काही असे प्रश्न असतात की ज्याचे उत्तर डायरेक्ट देणे शक्य ना. वाघ उरलो जाल्यार मनीस उरता, ह्या वयल्यान म्हणटा. आणि बरोबर. आणि दुसरे अशें की निसर्गान वाघ ज्या ह्या पृथ्वीचेर येयला ना, ताका सादारण 20 मिलियन वर्सां जाली. मनशाचो जन्म फक्त 3 लाख वर्सां पयलीं आसा. त्यामुळे पयलीं कोण? म्हणून आणि सो हाजो अर्थ असो की तूं म्हणटा तें की मनीस मागीर जर्मन जालो, 70 भितर रानच आशिल्लें, हळूहळू लोकसंख्या वाडपाक लागली, हळूहळू मनशान रानाचेर अतिक्रमण केलें. बरें, होच प्रश्न घेवन आतां हरचंद बाब गवस तुमचे कडेन येता. पयलीं तुमकां हांव आमच्या स्टुडियोन भितर येवकार दिता. म्हाका म्हजो प्रश्न हांव आनी रमेश बाबा तोच उलयताले की 70 भितर सदांच उदाहरण दिता तें अशें की टायगर सँक्च्युरी कित्याक नाका? कारण आमी ते म्हणटात की ना रे, आमी थंय लोक रावताले रानां, आनी आतां तुमी नवे कायदे हाडून वाघ कित्याक जाय आमकां? मनीस जाय काय वाघ जाय काय म्हणटात. तर तुमी म्हाका सांगात, मनीस जाय काय वाघ जाय? आतां हांव तुमकां नमस्कार. हय. हांव अर्चंद गांवस. आतां आमच्या स्टुडियोन आपल्याक मातसो वेळ जालो येवपाक. हय. हांव तुमकां सर सांगूंक सोदतां हय. की आतांच तुमी प्रश्न आमच्या रमेश गांवसाक विचारलेले हय. की वाघ जाय काय मनीस जाय. हय. तेंच्यांनी 1000 वर्सां पयलींची हिस्ट्री सांगली. हय. म्हाका दिसता आतांचे परिस्थितींत हय. ह्या लोकांक हांव सबंद 70 जावं एका सबंद गोंयचे जनतेक सांगूंक सोदतां हय. की 70 आमी वास्तव्य करून आसा. हय.
आनी हे पळय 70चे वनशस्त्र पळय आहा हय ते तुमकां चड खबर आहा. आमकां चड खबर आहा. वायट दुख्ख दिसता, म्हाका खेद दिसता की आमकां मनीस वाघ जाय म्हण दिताले जाल्यार आतां म्हाका एक सांग, मनीस नासल्यार वाघ आतां इतले वर्सां वाघ नासतना जर आतां हें केलें जाल्यार आमी जगोंक शकना. वाघ पयलीं जाय काय मनीस जाय? न्ही ह्या संवसारांत. म्हजो तुमकां सरळ प्रश्न हय. की 10 वर्सां पयलीं फाटल्या 10 वर्सान 70तल्यान 10 वाघ मेले आनी ते म्हणटात की ते जनावरांचेर हल्लो करताले म्हणून लोकांनी तांकां मारले. हें खरें काय ना? ना, लास्ट 2 वर्सां पयलीं एक इन्सिडेंट घडलो. पूण 10 वाघ मेल्ल्याचे 5 वाघ मेल्ल्याचे पुरावे आसात की थंय थंयच्या रानान 5 वाघ मेले. हय म्हाका एक सांगा हय की जे लोक आज कित्येक वर्सां पासून हय जे त्या गांवांनी त्या रानांनी ते आपली गोरवां म्हशी हय. हेका वास्तवान आपलो उदरनिर्वाह करता हेच्या भायर नोकरेक लागलेले लोक न्हय ते. न्ही पूण इशू तो न्ही. इशू राव, राव, इशू हरिचंद्र बाब म्हाकाय खबर आहा. म्हाका मुद्द्याचेर येवंक दिया न्हू. तुवें आतां म्हणलें हांव तुका थंय हाडयता. तूं म्हणलें की इतलीं वर्सां थंय लोक रावतात रानान. सर आयकोन तर घ्या फुडलो बरें. सुरवात केल्या शिवाय फुडें येना न्हू. बरें. ज्या लोकांची गोरवां गोट्यान येवन मारली हय आनी थंय कितें तरी तांकां अनकरण हें केलें, तेजेर आमी सुद्दां तांकां हें केलें की आमकां सुद्दां तें वायट दिसलें. तेंच्यान तें कृत्य करूंक जायनासलें. बरोबर. की विश घालपा जायना हें आमकांय कळटा. बरोबर. पूण ना चुकोन तेंच्यांनी तेका पळय तेजी गायो मेल्यो म्हशी मेल्यो ह्यो सगळे जनतेक खबर आहा त्यो मेल्यो, तांकां घडये दूख जालां. न्ही, न्ही, हांव तें म्हणना. तेकाच लागून तेंच्यांनी तो इन्सिडेंट घडलो काय कितें हेचेर म्हाका हें आहा कित्याक तेंचे तूं म्हणटा असो की तांची जनावरां वाघान मारली म्हणून त्या रागान ताणें वचून वाघाक करूंक जायनासलें तें केलें हें हांव मान्य करतां. एक ते हांव तें म्हणना. आमी आमचे कडेन पुरावे आसात. फाटले 20 वर्सां पयलीं रानान लोक रावनाशिल्ले. कांय गांवांनी फक्त 2-4 घरां आशिल्लीं. आज लोकांनी बागायती केल्यात रानान वचून. केल्यात काय ना? हे पळय सर सांगता, हय आतां विशय येयलो जमनीचो, हय विशय येयलो लोकवस्तीचो. हय हांव रावता स्वता करंजोळ 70 गांवांत. हय करंजोळ गांवांत करेक्ट. हे फुल्ल हेका अशे गांव आहा 32 गांव आसा आज आमचे ते बरोबर. वायल्ड लायफ सेंच्युरीन हे केल्ले आहा. बरोबर. एक आतां तुमी म्हणटाले की मुस्को अभयारण्याचो वाघाचोच प्रश्न काडलो जाय जाल्यार सुरवात येता खंयच्यान? हय जर जेन्ना 99 सालान हय 99 सालांत जेन्ना हेका हेजे गव्हर्मेंट आसतना जॅकब म्हणून कोण तरी हांगा येयलो राज्यपाल येयलो. हय तेणी म्हाका एक दूख दिसता की ह्या लोकांक की तेन्ना तेंच्यांनी ते लोकवस्ती आसतना ती लोकवस्ती आसतना तेंच्यांनी अभयारण्य डिक्लेअर केलें, ती जनजागृती सांगले हांव तो मुद्दो काडटा. जनरल जॅकब हो अत्यंत जबाबदार राज्यपाल म्हणून गोंयान आशिल्लो. तांकां जेन्ना कळ्ळें की 70च्या रानान वाघ पट्टेरी वाघ आसा तेन्ना अशी ही घटना जावप ही व्हडली राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय घटना. वाघ जर आसा म्हणून कळत जाल्यार सरकाराक ताबडतोब हस्तक्षेप करचो पडटा. वाघ आतां दुर्मीळ जायत चल्ल्यात. हे वाघ संरक्षण जावपाक जाय. फक्त वाघा खातीर न्ही, वाघ आसल्यार रानां वचतात. रानां हे मनीस कुळाच्या भल्या खातीर रानां जाय. मनीस फाल्यां वचून आक्रमण करीत रावतलो रानाचेर. म्हाका एक सांगात, मनीस वाडत आहा म्हणून रानां गोंयान एक्कय रान नाका आमकां? नाका. हांव खंय नाका म्हणटा? मागीर तूं वाघ नाका म्हणटा? गोंय सर आयका ना तरी आमचे तुमचो म्हाका दिसता तुमचो एकच प्रश्न असो की वेगळो. आतां म्हाका सांग, तुमी आतां सर्वे केल्या? सर्वे केल्या. 70 आज करंजोळ गांवा पडटे 70 गांवा पडटे सर्वे जाता ते 32 गांवाचे पळय लोक आहा. म्हाका एक सांगा, तुमी तुमचोच आतां प्रश्न घेवन फुडें वयता. तुमी म्हणटा ते जंगल तोडले, एका घरान जर 4 भुरगे जाले, जंगल तोडपाय सोड. आज आमची परिस्थिती 70 अशी आहा की ताका शेतांत सुद्दां गेले जाल्यार हे घर बांदूंक मेळना. ताका हेना सगळे थंय येता की संवेदनशील एरिया म्हणून. कसले एरिया? म्हाका एक सांगात, एका मनशागेर जर 4 भुरगीं जालीं, थंयचो कायदो सांगता की ताणें घर रानान वचून घर बांदचें म्हणून? रानात खंय बांदल्या तर कितें उलयता तुमी? सर्वे करा. सर्वे म्हणना. एका मनशाक गांवांनी जी गांव प्रत्येक गोंयच्या पंचायतीन एक प्रॉब्लेम जाला. प्रत्येक पंचायतीन वतान कोमदाद जमीन ताजेर अतिक्रमण करतात, शेतां ताजेर बांदतात. हें गांवांनी प्रत्येक गांवांत चलता आनी पंचायती खपोवन घेतात मता खातीर. हें खरें काय ना? ना ना, हे तुमच्या बाकीचे पंचायती पळय. हांव म्हाज्या स्वताच्या म्हाज्या गांवांत रावता. आयकोन घे सर, म्हाजे आयकोन घे. आमी स्वता ज्या गांवांत रावता, करंजोळ सारक्या 70 सारक्या दुर्मीळ गांवांत जी आहे ना, आज पेपरार येयला पळय, त्या लोकांनी तुमकां सांगता जे वांयगिणी सारक्या गांवांत नमूद केल्या 2 घरां आसा. हय
ते लोक स्थलांतर जाल्या. बरोबर. पूण म्हाका सांग, जी 500 वर्सां पूर्वीची परंपरा करंजो गांवांत ती हिस्ट्री दाखयता तूं. म्हजे कडेन 4 गांवांची नांवां आहेत. अंजुणे, हां. फणसोली, केळवडे, गुळे. ह्या गांवांत मनुष्यवस्ती ना. केळावणे, कडवय हांगा 2 आसात घरां आनी वांयगणी हांगा 4 घरां 4 घरां आसात. आसात. 30 वर्सां पयलीं नानवड्या हांगा खुबश्या लोकांक जमनी दिवन तांचे स्थलांतरीत केल्ले तांकां. खंय जमनी दिल्या? कोणी स्थलांतर नानवडा हांगा दिल्ल्यो. हो आमचे कडेन पुरावे आहात. आमचे कडेन गव्हर्मेंटान कायदे आसात, कायदेशीर कागदपत्रां आहात. नानवड्या गांवांत कांय लोकांचे तांकां जमनी दिवन थंय स्थलांतरीत केल्ले ते आसात थंय ते. एक्झॅक्टली. वांयगणी सो हांव तशें म्हणटा की बाबा 2 गजाली आहात. जे लोक रावतात तांकां काडपाचो आमी प्रश्नच येना. त्या लोकांनी थंयचे वन्यजीव रान सांबाळपाक जाय. काय रानाचेर अतिक्रमण करपाक जाय? आतां एक म्हाका आज एक तुमकां एक सांगता. हय. तुम्ही मागीर तो खोल जाता विशय हो सेपरेट उरता पूण ना ना हांव राना आनी वाघ. रानां आनी वाघ हय. हेजो जर प्रश्न विचारलो जाय तर तुमी केलो जाय जाल्यार आज हेतून स्टेटमेंट केलो. पयलीं आमी स्टेटमेंट केलो की वाघ पळय आहा ते आमी आतां इतले वर्सां आहा ते आमकां थंय वाघ बिबटे वाघ सोडले, वागटां बी केन्ना सोडले जाल्यार पट्टेरी वाघ केन्ना आयुश्यान दिसोंक ना. फक्त एक हे पर्यावरण प्रेमी जेन्ना भायर रावता, येस, जे हांगा खंय तरी शिवोले रावतात, पणजेन रावतात, दिवचले रावतात, रमेश बाब आनी बिचोले खंय रावता, बिचोले रावतात, हेंकां वागाचो तर हे आतां अनुभव आहा जाल्यार हांव काय ताजेन केरकार हय रावता म्हण तुका 70 हो सांगता तरी तो व्हडलो पर्यावरण प्रेमी म्हणटा तेका पर्यावरण प्रेमी म्हणटा पळय तो अभ्यासक म्हणटा पळय. हा सांगता तुमकां तें नांव घेवपाना हांव तेजेर आरोप करता की कित्याक लागून तर तेका वाघ दिश्टी पडटा. ताणें वाघाचो पंजो हाडून तूं पळय कोण तरी जॅकॉब म्हणिल्लो त्या राज्यपालाक व्हरून वाघाचो पंजो दाखयलो आनी सांगिल्लें हें प्रूफ 70 भितर वाघ आसात. वाघ भोंवतात न्हू, वाघ भोंवतले म्हणजे आतां कर्नाटकाचे वाघ येता मागीर एक्झॅक्टली. वाघ भोंवता म्हळ्यार अशें वन खात्यान थंय जे पळय कितें ट्रॅप लायिल्ले, कसले ट्रॅप आमचे कॅमेरा लायिल्ले, थंय जवळ जवळ 5 वाघ सापडल्यात. थंय येवन रावपी वाघ सापडल्यात. इतलेंच न्हय, तांचे थंय बछडे आसात म्हणटे प्रूफ तांकां मेळ्ळा. आनी जेन्ना वन खातें म्हणटा, वन खातें हें स्पेशली ट्रेन्ड अधिकारी असतात जे रानाचो सांबाळ करतात, थंयचे वन्य पशु जे असतात तांचो अभ्यास करतात आनी पुरावे घेवन मुखार येतात. म्हाका रमेश बाब हालींच रिपोर्ट केला ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान, आनी तो रिपोर्ट पब्लीश कित्याक करिना? वाघांच्या अभ्यासाचे कितले आसात कितले ना हेचो अभ्यास केला, सळी जाल्या म्हणून सांगल्या, पण तो अजूनही डिक्लेअर कित्याक करिना? म्हाका रमेश गवस जे पळय म्हणटा ताजे बद्दल म्हाका तुजे कडेन येवपाचें तें अशें की तुमचे राजकारणी लोकांक सपोर्ट दितात मता खातीर आनी लोक म्हणटात आमकां ही रानां ही आमची, आमी घर बांदतले, आमच्या घरान पयलीं 2 लोक रावताले आतां 4 लोक रावतात आनी थंय लोकांनी वचून बागायती केल्या, लोकांनी वचून रानान घरां बांदल्यात. हें कितलें बरोबर दिसता म्हाका सांग? हांव वचून मारूंक शकता? म्हजे सायडीन एक शेत आहा, ते शेत हांवें हाडून हांव घर बांदलें आतां, म्हाकाय म्हळें 2 भुरगीं जाल्यात. ही पळय सांगता, ही पळय तुमी खबर सांगता पळय बागायती केल्या, मेन म्हणजे ते रानांत आहा पळय, तुमी आतां ते भोंवला आसतले रान भोंवला, मेन म्हणजे थंय उदक ना, थंयसर बागायती करपाचो प्रश्नच येना. लोकांक एक कांयच थंय कृशी काय सगळे वन हे आमचे अभयारण्य डिक्लेअर केल्यान लोकांक कांयच मेळना, एक हे मेळना. तरी आसतना आतां पळय तुमचो विशय आतां पळय मतांक लागून म्हणटा ही सामकी चुकीची खबर. कित्याक सांग ते लोक मताचे लोक हेका पळय न्हू ते कोणाक तरी मत घालपाच्या टायमार कोणाक तरी घालतले, पूण हेतून तेंच्या फेवरार अशें कांय ना. आनी तेंच्यांनी सुद्दां हें केलां की हांव जेन्ना पळय अभयारण्य ते लोक आमकां सपोर्ट इतल्याच खातीर करता की तांकां वाघ जाय तशें मनीसय जाय, ताका लागून मनीसपण ह्या नात्यान ते आमकां सपोर्ट करता. मताच्या आदारार हांव म्हणूंकच शकना, ह्यो म्हाजो ताजो अनुभव. तुमकां घडये दिसात आसतलें हांगा ह्या लोकांक कोणाक दिसात आसतलें की तो येयल्ल्या वर्सा तोच निवडून येता, दुसरो हे जाता, हेंकां घडये तो भ्रम जाला आसतलो. पूण हांव म्हणटा त्या लोकां फाटल्यान कित्याक रावता तर लोकांच्यो जेन्ना हे चुकीचे गोश्ट निर्माण जाता. आतां सर बागायती म्हणटा तुमी वाघाक हें करपाक ते बरोबर आहा, पूण त्या लोकांक थंय एक सादी कृशी कार्ड न्हू एक कसली इतली गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केल्या की ताका एक सादें बेनिफीट मेळना. कितें मेळना? कसले बेनिफीट जाय? पळय आतां शेत करतलो म्हटलें जाय, शेत रानान कित्याक करप? रानान खंय करता सर? गांवांत शेतान वचून तुमचं राजकारण येदो व्हडलो स्ट्रॉंग मरे. राजकारणा कडेन मागचें की बाबा आपल्याक शेती करपा खातीर सरकाराच्यो 50 योजने आहात, 50 योजना आसात. सरकार लोक कोण शेती करता तांकां जाय ती सवलत दिता, पयशे दिता, बियाणें दिता, सारें दिता.
पूण आमच्या कडेन हेच ना न्हू कितें ना जमनीची काय मालकी हक्क कांयच ना मग तुमच्या नेत्या पळय आतां एक सांगा म्हाका 70 भितर मोकासो पद्दत आसा जो प्रश्न ताणें काडलो ह्यो मोकासो पद्दत आतां गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जालीं कशें ताची जमिनी जांचे कडेन जमिनी आतां काडून लोकांक दिल्यो मोकासो पद्दतीन जमीन काडून जर लोकांक दिवपाक मेळना लोकांनी ते मागचे न्ही आतां हे पळय आमी मोकाशात ना आमी ओके. कोणाच्याच मोकाशात ना बरोबर. हे पळय वेगळं अभयारण्य पळय तुमी म्हणटा ते करूंक सोदता हय. हे सावड्डे पंचायतीत सोडले जाल्यार खंयच्याच मोकाशान येना कळ्ळें तुका साले लेख आसतले जाल्यार मोकाशान येना बाकीच्यो गोश्ट आनी त्या सो तुमकां मोकाशा बद्दल मोकाचें सोडून दे जमीन कसपा खातीर तुमकां जमीन जाय हें म्हाका सांगात आमची जमीन जाय म्हणजे जमीन आमचीच न्हू ती जाय म्हणजे कोण दिवपाचो जमीन आमची पूर्वजा पासून 500 वर्सां पर्यंत आतां रमेश बाबान सांगला Very तशें good. 1000 वर्सां पासून आमी देवळां सगळी जमीन घेवन आमच्या कडेन कागद ना व्हेरी गुड पळय आतां कायदो आसा हां. ते पळय कायदो आहा तो कायदो असो म्हणटा तुमचे कडेन जमीन कायदो नासल्यार जाता म्हणजे कागदां नासल्यार जाता तुमी जर थंय इतलीं वर्सां रावतात म्हणून जर तुमकां जर मेळटा तुमी जर क्लेम करूं शकतात जाल्यार तुमकां पर्यायी जमीन दिवपाचो अधिकार सरकाराक आसा फक्त तुमी आपूण इतलीं वर्सां थंय रावता म्हणटा तुमी इस्टाब्लीश करपा जाय म्हणजे आमचे कडेन कायदो आहा जांकां जमनी हक्क तांचे पुरावे ना जाल्यार जाता पूण ताज्यो तुमकां त्यो जमनीचेर हक्क आनी अधिकार आसतात आमी ताका लागून आतां आमी सुद्दां तुमकां मेळपा जाय कित्याक कोण तुमकां ना म्हणूं शकना तुमचो नेतो इतलो पावरफूल की तुमकां अशे तरेची कागदपत्र मेळून दिवंक शकता सारकें. म्हाका सांगात रमेश भाऊ की जो पळय नवीन पळय आतां फॉरेस्ट एक्ट पळय जो म्हणटा तो खंयच्याच मनशाक थंयच्यान काड म्हणना ना वेल्यान तर आतां जी पळय नवीन पळय जो अभ्यास जाला त्या प्रमाणे अशें की रानांत सांबाळ जर जातलो हय. जाल्यार जी पळय रानांत जी घरां ती सांबाळून दवरपाक सारकें. त्या रानांत नाजाल्यार शिकारी येतात तांकां मारतात हय. नाजाल्यार झाडां कापपाचें प्रमाण वाडटा सारकें. लोकांक अधिकार दिवप लोकांक थंय तांची वसणूक बरे तरेन करप तांकां शेताचे अधिकार दिवप तांकां पयशे दिवप आनी रानां सांबाळपाच्या कार्यान लोकांकय वांटेकार करून घेवप सहभाग करून घेवप घेवप. सामकें ही तर अतिशय म्हत्वाची गजाल आसा Exactly. म्हणजे कशें आसा हय म्हणजे रानां सांबाळपा खातीर माणसाचो असो उपयोग आनी रानाय बी माणसाच्या उपयोगाक येता Exactly. दोनूय परस्परावलंबी आसा Exactly. खंयचीय गजाल आसूं आज नवीन जो प्रकार घडत आसा सबंद देशांत पूरग्रस्त परिस्थिती निर्माण सामकी, जाल्या सामकी. यमुना खंय पावली रेड फोर्टाच्या फाटल्यान पावली Exactly. आनी हेची कारणां कितें आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सांगलें उजो कित्याक लागलेलो क्लायमेट चेंज एक्झॅक्टली तेचो स्टेटमेंट म्हाका याद आसा म्हणजे हो क्लायमेट चेंज जर गोंयान आतांच पावलो आसा जायत क्लायमेट चेंज तुम्ही पळयलें न्ही 2 वर्सां पयलीं 70 भितर येदो व्हडलो पूर आयिल्लो हय. कारण रानां कापिल्ल्यान वयर जो पावस जो पळय झाडांनी आडावन पळय हळूहळू सकयल येतालो तो घस्स करून सकयल आयलो सामकें. 70चे न्हंयक हुंवार आयलो 70च्यान हांव वचून पळयलां 70तलीं तीं घरां लोकांच्या घरान भितर रेबो येवन घर जवळ जवळ कमरे इतलें उदक हे आयलें पळय सगळी हे कडेन पळय हेजेर आतां आमी बारीक लोकां मेरेन हांव तोच तुमकां विशय पळय तुमी घेवन येतात हय हो विशय ज्वलंत विशय आसा करेक्ट आयको न्ही ज्वलंत विशय घरां बुडली हय कित्याक बुडली रान तोड जाली म्हणून बुडली सामको हांव चॅलेंज करता की ही चुकीची गोश्ट आसा 70 हांव 40 वर्सां सांगता ही आतां पळय फॉरेस्ट जेन्ना राणे साहेब आसतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हातीन घेतलेलें बरें करून आयका हय ते 40 वर्सां म्हाका सांग त्या दोंगरांनी कोण पावकच ना ढग फुटी जाली कोसळ्ळे पळय हांसो नाका तुमकां तुमी फक्त हांगा बसून लोकांक आमकां 70 वाजल्यांक फक्त डेली पेपरार बरोवन म्हणून तो राजन केरकार एक आनी अशे कोण कोण तयार जाता तेंचेर आमकां काबार करपाचें केल्या तेंचेर आरोप करता दुसरी गोश्ट सांगता तुमकां एक म्हणटा ढगफुटी जाली. ढगफुटी न्हू सांगता राव थंय रानां- हांव म्हाज्या सत्तरीन हुंवार कित्याक आयलो? आय विल बी हय. चॅलेंज तुम्ही 40 जगातल्या- वर्सां 40 वर्सां जगातल्या- जाली त्या डोंगरार कोण हा. वचना तुम्ही शिकारेक जर म्हणटा जाल्यार सांगता तुमकां हांव. शिकारी मागीर रानां रानां 2 वर्सां पयलीं तुम्ही प्रश्न 2 करा. वर्सां पयलीं सर, 2 तुम्ही- वर्सां पयलीं हुंवार कित्याक हा, आयलो? हुंवार कितें आयलो तो सांगता सांगा. हुंवार आयलो हे पळय सायंटिफिकल रिजन आतांच्या कोतान ज्या हेतून झाडां पळय आनी रानां जंगल चड जालें आनी जो पावस वयल्यान वतालो पळय तो मातसो हवा सकयल्यान ढग गेले आनी डोंगराक लागून ढग हे जालें पावस कोसळ्ळो आनी दुसरी गोश्ट एक्झॅक्टली राव दुसरी गोश्ट राव आयको दिना सर जावन हांव एक सांगता हय हांव खेड्यांतलो मनीस हय जी ह्या सरकारान म्हणजे सरकारा ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आतां तेजो खूब विशय आहा जी नाका जाल्लीं झाडां हे दोंगरार लायलीं म्हणजे आकाशी बरें करून आयका आकाशी हय. लायली ती रानमोडी वा ती कितें तरी ती कुसली ती जाली बरोबर. आनी त्या हेतून लागून सर खरें सांगता तुका ते जंगलात तुमी म्हणटा हेका खंयचे तर जंगलात आज वचपाक मेळना त्या डोंगरांनी वचपाक मेळना आनी ते पान पळय आहा
ते रानमडीचे हेजे पळय आतां ती मायनींग एरियेक जावचेली ती हाडल्या पळय ती ग्रीन दिसपा जाय म्हणून ती जावपाय पळय ती लायल्या ती डोंगरांनी लायल्या सगळी आतां सुद्दां ते लावप चालू आसा आनी हांव 4 वर्सां जाली बोवाळ मारता ते फॉरेस्ट मिनिस्टर तुमचोच आमदार आतां जाला तेच्या पयलीं लायल्ली आसा 10 वर्सां पयलीं तेन्नाय प्रताप सिंग राणे तुमचोच आमदार आशिल्लो ताजे कडेन जवळ जवळ 20 वर्सां फॉरेस्ट खातें आसा सर मुख्यमंत्री कितले वर्सां आसलो? सर मातशें राव कोणी जावं तो एक सगळे मनीस आसता बरें करून आयका तुमी जे डिपार्टमेंटान जे कोण शिकलेले बरे कोण कोण येयले ही डोंगराक झाडां लावपा जाय आयकोन या झाडां फास्ट कशी जाता ही लावया झाडां आकाशी हाडली सारकें बरोबर आसा राव, राव. आमी म्हाका खबर आमी ताजी टिका केल्या हांव तें म्हणना आमच्या कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयलो आतां हरिश्चंद्र बाब गांवस हांणी गांवचो एक प्रश्न अत्यंत बरे तरेन मांडलो हांव ताका धन्यवाद दिता तूं कित्याक जाय आशिल्लो गांव 70चे बद्दल लोकांक कितें बाबा तांचे उत्फर्गे आहात ते तुवें बरे तरेन मांडल्यात खरेंच बरे तरेन आज मांडलें म्हाका रमेश बाब तुवें ताजें आयकलें आमी वाघाची गजाल उलयतात तांचो दावो आसा रानां जो पळय पावस 2 वर्सां हुंवार आयलो तो कित्यान झाडां लावली वयल्यान पावस आयलो एक नैसर्गीक कॅलेमिटी म्हणटा तो आमी म्हणटात वातावरण बदल हें जायत रावतलें आमी म्हणटात वाघ गोंयांत भितर येताच कारण रान हांगचें संपन्न आसा आतां वाघ आमकां जाय नाका हे सगळी चर्चा आयकतकीर निमाणें तुजो निश्कर्श म्हाका सांग एक प्रचंड मोठो गोंधळ आसा आमच्या लोकांच्या मदीं म्हणजे उदाहरणार्थ आतां तेंच्यांनी आपली बाजू मांडलेली आसा पण जर तटस्थपणान पळयली जायत जाल्यार तेंची बाजू ही व्यक्तिगत जाता पण समग्रपणे जर त्या राना कडेन पळयलें वाघाच्या अस्तित्वांच्या कडेन पळयलें किंवा एकूण 70 कडेन 70चे उदक सांगले त्या प्रमाणे तेची एरिया 492 स्क्वेअर मिटर 208 जी आसा ती वायल्ड सँक्च्युरीची एरिया आसा हे सगळे पळयले जायत तर 70 ही म्हादयची जननी असल्या कारणा खातीर आनी ती खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांक उपयोगी पडणारी असल्या कारणा खातीर 70 कडेन पळयता आसतना एका वेगळ्या दृश्टिकोनासून पळोवपाक जाय वाघांच्या कडेन पळयता आसतना वेगळ्या दृश्टिकोनासून पळोवपाक जाय जंगलांच्या कडेन वेगळ्या दृश्टिकोनासून पळोवपाक जाय आनी माणूस आनी जंगलांतली सगळीं जनावरां ही एकामेका कडेन सामंजस्यान कशी रावतली हे बघ हो ताणें एक बरो सामंजस्याचो प्रश्न काडलो सगळ्यांनी सामंजस्यान एकठांय रावपाक म्हाका सांग तुवें म्हणलें 70 लावपाचो मनीस कोण उलयना भायले लोक उलयतात आमी म्हजोय प्रश्न तुका तोच आसा म्हादय ही न्हय 70ची पोसवण करता म्हादय वळयता म्हणून बोवाळ मारतात सगळे भायले लोक तुम्ही 70तले लोक तोंड दाबून बसल्यात मेन मुद्द्यार म्हाका सांग जाप दी थोडे भितर फास्ट फास्ट म्हणजे पळय तुमी सांगोवपा दिना आतां म्हादयचो जर प्रश्न जालो जायत म्हादय आमकां बचे म्हणून येदे व्हडले सगळे आंदोलन चल्ले सगळे ओपोजिशन जालें 70च्या एकल्याक कोणाक विचारूंक ना म्हणजे आमकां कळना आनी आमची बोवाळ आमच्या मेरेन पावयना तुमकां नाका आयको ना नाका न्हय तो प्रश्न वेगळो आसा आज 70 पयलीं म्हणजे तुमी म्हणटा ज्वलंत प्रश्न म्हणजे कित्याक आज 70चे म्हादयक पळय आहा न्हू ते म्हादयचेर धरणां जावपाक धरणां आनी ते व्हाळ पळय आहा ताका चॅक डॅम जावपाक हे पर्यावरण बाकीचे कोण दिना हांव म्हणटा ते सगळे मेळून आतां कशें रमेश बाबान सांगलां की तो हांव व्यक्तिमत्व उलयता ना कोण दिना पळय आतां पळय चरवणे धरण हय करपा दिलें न्ही पळय पळय आज ते उदक जाता जाल्यार म्हणजे आतां संघर्श केल्या उपरांत आज करपाक दिला आज काल मिटींग जाली बाबा तुमकां जाय ते नेते तुमकां जाय ते लिडरशीप फाटल्या 50 वर्सां 70 आशिल्ली तुमी तांचे कडेन मागपाक वचपाक जाय आशिल्लें तुमचें लिडरशीप जेन्ना हे सगळे प्रश्न घेवन मुखार येवपाक आशिल्ले तेन्ना ते येवना तुमीच तांकां जिखून दितात विधानसभेन प्रश्न तुमीच मांडपाक जाय तुमच्याच लोकांनी न्ही आमी येवन सांग तुमच्या नेत्यांक सांगतले दुसरी गोष्ट म्हादयचो उदकाचो वाजो तुमी वाघाचो सो धरण जायना ते चेक डॅम जायना उदक हाडोवपाचे प्रयत्न जायना आतां तुमचो टायम आसलेल्या कारणान सर आमकां 2 शब्द सारके सांगूंक मेळना एकच वाक्यान सांगता वाघाचो प्रश्न सांगता हे लोकांक आज गांवांत म्हणजे आज पणजेन सुद्दां खंय खंय जंगलांनी वाघ पावपाक कारणीभूत म्हणजे कितें हे जंगलांत ही नाका जाल्ली लागवड जाली सर आयकोन घ्या नाका जाल्ली लागवड जाली हांव तेजेर उलयना नाका जालें म्हणजे ते आयकेची जाली रानमोड जाली खंयच कोणाक थंय रानो ते डोंगराक कोणाक खावड म्हणटा ती जंगली प्राण्यांक ना बरोबर आनी थंयसर भोंवपाक मेळना बाकीचे जीव पळयना वाघ आनी बाकीचे सगळीं जनावरां ही गांवांत येवपाक कारण म्हणजे हे नाका जाल्ली झाडां हरिचंद्र बाब थँक्यू तूं एक बरो मुद्दो मांडलो आनी रमेश गांवस तुवेंय बी ह्या सगळ्या प्रश्नान पर्यावरणाची जी पळय बाजू आहा ती घटपणान मांडली कार्यावळ सोंपयतना हांव एकच म्हणून हरिचंद्र बाब गांवस एक गांवांतल्या नेरान गांवचे प्रश्न मांडटा तो वैयक्तीक थंयचे पळय जो कोण रहिवासी आसा
ताज्या अस्तित्वाचो प्रश्न मांडटा आनी रमेश गवस हो एकूण गोंय एकूण आमची पळय सृश्टी आसा आनी एकूण पर्यावरण ताजो इशू मांडटा. हांव म्हणटा तशें ह्या सगळ्यांक एकठांय येवन समतोल आमकां गोंय फुडल्या 20 वर्सांनी कशें घडिल्लें जाय हाजो प्रश्न म्हत्वाचो आसा. गोंयचें अस्तित्व आनी हें अस्तित्व आमच्या रानाचेर आसा, आमच्या वाघाचेर आसा, आमच्या लोकांचेरूय आसा. कारण लोकांची लोकसंख्या वाडटली तेन्ना हे लोक वतले खंय. अशे वेळार सरकारा कडेन एक साम्यक दृश्टी आसपाची गरज आसा, जी साम्यक दृश्टी ना. तो म्हणटा अशें म्हादयच्या प्रश्नाचेर भायले लोक लढटात कारण थंयच्या राजकारण्यांनी हें उदक बाबा आमकां फुडल्या 20 वर्सां खातीर गरजेक कशें आसा विचारूच केलो ना. चॅक डॅम बांदपाक जाय, उदकाचें अस्तित्व, थंयच्या लोकांचें अस्तित्व, 70तलो लोक आज जर थंय लोकसंख्या अमूक आसा आनी 20 वर्सांनी ती अमूक वाडटली, ते लोक खंय वतले हो विचार लोकांनी आनी नेत्यांनी आनी विधानसभेन करपाची गरज आसा. लोक फक्त आनी नेते फक्त आपल्या पुरतो विचार करतात. जमनी आज एक दर्यावेळो खावन जाल्यो, आज दर्यावेळो बाकी कडले जे जे जमनी आसा ताजेर कब्जो केलो आनी आतां रानाचेर लोकांचें लक्ष वचपाक लागलां. मायनींग कंपन्यो रानाचेर लक्ष घालतात. अशा परिस्थितींत म्हाका दिसता गोंयचो फुडार कितें. आमच्या ह्या चर्चेंतल्यान आमी जाणा आमचे कडेन मर्यादीत वेळ आशिल्लो, आमच्या ह्या चर्चेंतल्यान आमी कांय मुद्द्यांक स्पर्श करूंक शकले. ताजो अर्थ आनी ताजो निश्कर्श म्हाका दिसता तुमी पळोवपी, तुमी काडपाची गरज आसा. इतल्यान आमी ही कार्यावळ सोंपयतात. रमेश बाब तुमी दिवचलच्यान हांगा आयले आनी रिचर्ड बाब गांवस तुमी 70तल्यान सामके मजल दर मजल करीत पणजे आमच्या स्टुडिओ मेरेन आयल्यात आनी तुमी कांय म्हत्वाची मतां मांडली. तुमकांय हांव धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक TV.